आज आम्ही जो मेन इश्यू घेवन येयला पळय झूम कार, हे जे झूम कार आहा पळय हे गोंयान तेंच्यानी ऑफिस घातला कितें घातला नको, पण ॲप बी तेंचे चालू केला. ॲपार पळयत न्हू म्हाजे कडेन जर प्रायवेट गाडी आसा हांवें ती गाडी होस्ट करूं येता आनी म्हाज्यान गाडी ती भाड्याक दिवं शकता. प्रायवेट गाडी हेजे आतां ॲप येदी व्हडली कंपनी म्हणटा झूम कार, ती आतां प्रायवेट गाडयो भाड्याक दिवंक लागल्या. ते तेंचे जे ॲपार आहा पळय तेंचे एडवर्टिजमेंटूच तशी आहे. इफ यू हॅव अ स्पेअर कार यू कॅन रेंट इट ऑन दी ॲप, अशें ते एडवर्टायज करता. सो आमकां हेजेर कितें तरी सरकारान कायदो काडूंक जाय. हे सध्या आख्खे गोंयभर चलता, गोंयभर चलता झूम काराचे. सगळे व्हाईट प्लेट गाडयो भाड्याक चलता. तेजे ॲप आहा ते ॲप ओपन करून पळयात चडशे सगळे व्हाईट प्लेट गाडयो आहा त्या ॲपार. व्हाईट नंबर प्लेट गाडयो भाड्याक दिता ते. आनी तेंची एडवर्टिजमेंटूच अशी आसा की तुजे कडेन जर स्पेअर गाडी पडलेली आसा घरा कडेन, तूं यूज करिना व्हाईट प्लेट हाडून आमकां दिवची, आमी भाड्याक दितात. हो गोंयान झूम कार ॲप कोणें स्टार्ट केलो? कोणें स्टार्ट केला कितें आमकां काय खबर ना. अच्छा. पण ऑल ओव्हर इंडिया आसा तो ॲप. सो मे बी आता हांव नको तेंच्यानी लायसन्स घेतला हो कितें ना ते ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान व्हेरीफाय करचें की तेंच्यांनी लायसन्स दिला हो इश्यू केला तुला. पण गोंयान ऑलरेडी स्टार्ट जाला आनी एका स्टार्ट जाला आनी तेजेर सगळे आमी आतां आमी तुमच्या फुडल्यान दाखयला तुमकां. आमची इथे प्रायवेट गाडी आमी रेजिस्टर करून दाखयला आनी होस्ट एज अ होस्ट म्हणून हांव आहा थंयसर म्हाजी गाडी आमी भाड्याक दिवंक शकता व्हाईट प्लेट. अशें जाला थंयसर. पण आख्या इंडिया भर चलता, पण गोंयान कोणाच्या आशिर्वादान चलता ते पळोवंक शकता तुमी. कित्याक ट्रान्सपोर्ट हे जे रेंट अ कार रेंट अ बायक आसा पळय आमकां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी सरकार ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आमकां लायसन्स इश्यू करता. सो मे बी तेंचे कडेन मेळ्ळ्यात आनी तेंच्यांनी उलोवन हे ॲप चालू केला जावंक शकता आनी ते भाड्याक दिवंक शकता गाडयो त्या ॲपार. आतां हे जाला गो, हे समज चालूच उरत जाल्यार तुमची स्टेप कितें आसतलें? हे चालू उरत जाल्यार आमी हे चालू उरोवंक दिवचेच ना. नेक्स्ट स्टेप आमचो आसतलो आमी सरकाराचेर मोर्चा व्हरतले. हे प्रायवेट ॲपाची इन्क्वायरी जावपूच जाय आनी हे ॲप स्क्रॅप जावपूच जाय. हे आमी गोंयान चलोवंक दिवचे ना. कित्याक हे व्हाईट प्लेट धंदो आमचो न्हू. आमकां सरकारान कायद्या प्रमाणे लिगल लायसन्सीस दिले आमकां. रेंट कार आमची असोसिएशनां फॉर्म केल्या, असोसिएशन आमचे रेडी केल्या तेंच्यांनी आनी सो तेज्या प्रमाणे आमी चलोवंक दिवचे ना तेंकां. ओके. आतां हो तुमी सांगलो की इंडियन येयलो आनी सध्या गोंयान येयलो. आतां आमी फाटल्या दिसांनी एक व्हडलो इश्यू कंटिन्यू जातलो की स्पीड गव्हर्नर. ओके, त्याच्या बद्दल मातशें ब्रीफ करा तुमी. स्पीड गव्हर्नर आहा पळय आतां ऑलरेडी आमकां आतां एक जेमिनी कंपनीन आमी ऑलरेडी ते पयलीं घालताले गाडयेक एज पर पयलीं मोटर व्हेकल एक्सिडेंट बी जाले पळय तेन्ना आमकां येयल्लो स्पीड गव्हर्नर. आमी गाडयेक घाली बी. मात ते जे गव्हर्नर ते डिवायसीस आसा पळय ते डिवायस फॉल्टी आसा. ती स्पीड कंट्रोल करिना 80 ती अबाव 80. आमच्या गाड्यांक ऑलरेडी आसा स्पीड गव्हर्नर ना आमी म्हणिना. आमच्या गाड्यांक ऑलरेडी ती ऑलरेडी स्पीड क्रॉस करता. सो आमचो सरकार कडेन डिमांड आहा की तेंच्यांनी कंपनीक फोर्स करचे की ACM लॉक करून दिवची आमकां 80 स्पीड. कित्याक महिंद्रा कंपनी अशी एक कंपनी आहा की आमकां ACM लॉक करून दिता, हेचेर 80 स्पीड लॉक जाता. सो आमी डिमांड करता सरकारा कडेन की सरकारान कंपनीक फोर्स करचे की 80 स्पीड लॉक करून दिवचे गाडयो आमकां एक्स्ट्रा बर्डन कित्याक तो. कित्याक आमकां तेजेर एक्स्ट्रा IMT मारची पडटा. स्पीड गव्हर्नर एक्स्ट्रा डिवायस घातलो कितें एक्स्ट्रा आमकां इन्शुरन्स भरचो पडटा तेजो कवर. कित्याक इन्शुरन्स कंपनी कवर चार्ज करिना तितून. ते एक्स्ट्रा आमकां IMT मार म्हणटा इन्शुरन्स कंपनी. सो आमचो डिमांड सरकारा कडेन की तुमी कंपनीकूच सांगा. कित्याक आमी जी गाडी घेता पळय रेंट अ कार और रेंट अ बायक ती आमी कितें पयलीं व्हाईट प्लेट घेयना. आमी डायरेक्ट कंपनीक सेल्समॅन आसा ताका सांगता की म्हाका कमर्शियल युजाक गाडी जाय म्हणून. सो म्हाजो डिमांड कितें आसा की जे आमी तुका पयलींच इंटिमेट करता तूं पयलींच म्हाका ती स्पीड लॉक करून गाडी दिवची. आमकां एक्सटर्नल डिवायस तुमी घालूंक लावचे न्हू. कित्याक महिंद्रा कंपनी ऑलरेडी करून दिता आमकां. ऑलरेडी आमचे कडेन डेमो आसा, आमचे कडेन गाडी आहा महिंद्रा तुमकां आमी दाखोवंक शकता. ते कंपनी आनी महिंद्रा कंपनी आमकां सर्टिफिकेट इश्यू करता की आपूण ACM लॉक केला 80 स्पीड म्हणून. ती 80 क्रॉस जायना गाडी. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान त्या दिसा सांगलें की गोंयचे सगळे टॅक्सी जे ओनर्स आसा पळय तेंच्यांनी स्वता मुद्दाम खंय तरी सगळें हें केलां, कट बीन केला, ते घालूंक सोदिना. तेचेर तुमी कितें म्हणटा? दुसरो म्हटलं तेंचें म्हटलें की 7 मार्च मेरेन जो कोण घालिना तेजें लायसन्स कॅन्सल जाता. पण आतां फुडो कॉन्ट्रॅक्ट लागपाचो म्हणून 3 म्हयने खंय तरी एक्सटेंड जाल्ले आसा. हेचेर मातशें ब्रीफ. आमी ते म्हणटा की आमी मदीं स्पीड गव्हर्नर डिस्कनेक्ट करता, हे करता. एक्सटर्नल डिवायस आसा तो गाडयेक प्रॉब्लम आता. आतां तुमी कितलेच व्हायरल व्हिडिओ जाल्यार लायव्हूय तुमकां दाखयल्ले आसा. ते स्पीड गव्हर्नर कनेक्ट करून गाडयेची स्पीडूच ड्रॉप जाता. मेन गाडी हायवे गाडी उबी चलता जाल्यार स्पीड ड्रॉप जाता. स्पीड मदींच झिरो जाता गाडयेची. गाडी आमकां उबी करची पडटा, गाडी बंद करची पडटा, परत चालू करची पडटा. तेन्ना तो स्पीड गव्हर्नर परत चालू जाता. सो त्या खातीर आमचो डिमांड सरकारा कडेन कितें आहा की तुमी कंपनीक फोर्स करा, आमकां ACM लॉक करून दिया. ACM लॉक केलो 80 स्पीड लिमीट आमकां कांयच प्रॉब्लम जावपाचें ना. तो कोण हे म्हणजे तो डॅमेजूय करचो ना तसो ACM आहा तो. कित्याक त्या कंपनीक कंप्युटरायज करचें पडटा. ताका कंप्युटर जावं सगळो सिस्टम घेवन बसचो पडटा. तो
मनीस कोणी घेवन बसू शकना तो आनी करूं शकना, ताका कंपनीन गाडी व्हरची पडटली आनी जर केले जाल्यार कंपनी रिस्पॉन्सिबल जातली हेका, कित्याक कंपनी डिस्कनेक्ट करून दितली आमकां ACM, सो कंपनी रिस्पॉन्सिबल जातली. करून दिले जाल्यार ते कंपनीचें लायसन तुमी सस्पेंड करपाचें मागीर, जशें आमचें करूंक सोदता तशें कंपनीचें करपाचें. ACM स्पीड लॉक केलो की कोणाकूच प्रॉब्लेम जावचें ना. जर कोणें प्रॉब्लेम क्रिएट केलो ती कंपनी रिस्पॉन्सिबल जातली, कित्याक ताका सिस्टम लागता, ते लॉकिंग करतना कंप्युटरायज सिस्टम लॉक करून ते लॉक करता. शेवटचो प्रश्न, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान त्याचं म्हटलंय की एका स्टेटमेंटान गोंयकाराक टॅक्सी ओनरा खंय तरी एक संवय जाल्या, 2 भाडी मारली की मागीर ते सुशागात बसता. कितें सांगूंक सोदता? सरकाराक ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक स्टेटमेंट करपाक काय न्हू, कित्याक तो AC कॅबिनान बसता, वारो खाता, ताका कांयच प्रॉब्लेम जायना, ताका फरक पडना. ताका हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या स्टँडार एक दीस येवन बस, कोण कितली भाडी मारता आनी कोण कितली भाडी मारिना पळय ते ताका कळटलें. स्वता AC कॅबिनान बसून स्टेटमेंट करपाक व्हडलें काय न्हू ताका. सो आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन एकूच डिमांड आसा, तूं पर्सनली आमच्या स्टँडार यो, बस, कोण कितें खेळटा, कोण कितें खेळना, कोण कितली भाडी मारता पळय ते ताका सारकें कळटलें आनी कितली आमी दिसाक भाडी मारता आनी कितली मारिना ती भाडी आनी आमकां कितली मेळटा ती भाडी ताका येवन कळटलें. जे मेरेन तो स्टँडार कोणाचे पर्सनली बसना पळय ताका काय कळपाचें ना. ताका स्वता सांग तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन एअरपोर्ट आहा, ते एअरपोर्टार वच आनी बस आनी पळय म्हणून सांग ते एअरपोर्ट वाले ड्रायव्हर कितली भाडी मारतात दिसाक ते. तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन एअरपोर्ट आहा, थंय टॅक्सी स्टँड आहा, येल्लो ब्लॅक कॅब, तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन ताका त्या स्टँडार वचून बस आख्खो दीस म्हणून सांग ते ड्रायव्हर कितली भाडी मारता पळय ती पळय म्हणून सांगता. ओला उबर हाडपाचें मनान आहा तेज्या? ओला उबर ऑल ओव्हर इंडियात चलना मरे, ती ऑलरेडी थंय लॉसान चलता. तो हांगा कितें हाडटा, येदे व्हडल्या लोकांनी कितले कस्टमरान व्हायरल केला मरे व्हिडिओ, त्यो गाडयो चलत ना ऑल ओव्हर इंडिया. सरपंच कितें सरपंच रे बाबा